गोवा फुटबॉल असोसिएशनाक 11.51 कोटी आणि गोवा बॅडमिंटन असोसिएशनाक 60 लाख इतलो निधी दिवपाचो आशिल्ल्याचो आमदार विजय सरदेसायान प्रश्न मांडिल्लो. ताका मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान जाप दितना सांगले की बेगीनूच 12 तालुक्यांनी रोखडीच खेलो इंडियाची केंद्रां स्थापन करतले. तशेंच ज्या खेळा संघटनांनी निधी वापर प्रमाणपत्र दिला तांकां उरिल्लो निधी ऑक्टोबरा पयलीं दितले म्हूण मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान विधानसभेत आश्वासन दिले. गोवा एथलेटिक असोसिएशन तातून 115 बेनिफिशरीज आहा 2024-25 म्हणून ग्रांट अलॉटेड 0. एमेच्युअर बॉक्सिंग असोसिएशन म्हाका दिसता रोहन घोटो बॉक्सिंगाक आसलो न्ही 21 बेनिफिशरी आहा. चेस 7 आहा. सेपाक टकराव म्हणटा 14 आहा. शूटिंग बॉल 12 आहा. सुपर बॉडीज पावर लिफ्टिंग 36 आहा. ग्रांट 0. अदर हँड योगासना बेनिफिशरी 0 आहा पण ग्रांट दिला 1 लाख. वुशू असोसिएशन म्हणून 7.5 लाख दिला. पेंचाक सिलाट म्हणून आहा 23 लाख दिला. जिमनॅस्टिक असोसिएशन 27 लाख दिल्या. म्हणून तांकां असोसिएशनाक पैसे दिवचे. बिकॉज सर आता लिस्ट आहा कितलेशेच आनी हातून सगळ्यांत चड पैसे कोणाक तूं दिवपाचो आहा म्हणल्यार जर वाचलें जाल्यार अशें येता की इट एपियर्स इट इज फुटबॉल आनी फुटबॉल म्हणटा तो आमचो आतां स्टेट स्पोर्ट. स्पीकर जर सगळ्यांत जर आमी चड सपोर्ट करूंक जाय आशिल्ले ते फुटबॉलाक करूंक जाय आशिल्ले. फुटबॉलाची परिस्थिती पळय स्पीकर जर फुटबॉलाक दिवपाचे आशिल्ले गेले 4 वर्सांत ग्रांट 72 लॅक्स. मुखेलमंत्र्यान जेन्ना दिता म्हूण सांगले सगळे अर्ध दिता म्हणले थंय तांकां दिले फक्त 2.5 लाख. 72 दिले 2.5 15 दीस पयलीं स्पीकर सर. आनी तांचे जर पेंडींग पळयलें जाल्यार 11 कोटी 51 लाख रुपया तांचे पेंडींग आहा. संतोष ट्रॉफी केली तांणी 23 वुमन्स नॅशनल केली. डुले टर्फ केलो. एन्युअल मेंटेनन्स ग्रांट तांचो उरलो. तर हे जर सगळें पळयलें जाल्यार स्टेट स्पोर्टाक आमी पयशे दिनात. खेलो इंडियाची सेंटर फाटल्या बजेटान डिक्लेअर केल्या प्रमाणे तालुका बेसिसचेर 2 तालुका लेवलाचेर जाल्लेली उरलेल्या तालुक्यांनी आमी करपाचे आसा. सो डेफिनेटली उरलेली खेलो इंडियाची सेंटर 12 तालुक्यांनी आमी करतले. टप्प्याटप्प्यान ही सेंटर जी आसा ती ह्या फायनान्शियल बजेट पास जाल्या उपरांत उरलेल्या तालुक्यांनी खेलो इंडियाची बजेट सुरू करपाक घेतले. आमकां स्पोर्ट्स हो प्रमोट करपाक जाय म्हणून तर आमची जितकी सगळी एसोसिएशन आहा त्या सगळ्या एसोसिएशनाक सांगले आमी इवन दो तुम्ही ग्राउंड आयडेंटिफाय करात. ग्राउंड आयडेंटिफाय करून दियात आमकां. आमी सगळे म्हणजे आता फाटले फावटीची नॅशनल गेम्सचे सगळे आमचे इक्विपमेंट आसले ते सुद्धा आमी सगळे हँडओव्हर केल्या त्या एसोसिएशना कडेन की तेंच्यांनी त्या सगळ्या इन्स्ट्रुमेंटाची काळजी घेवपाची आनी तेंच्यांनी डे टू डे प्रॅक्टिसान यूज करपाचे जेणे करून ताका डेली प्रॅक्टिसान यूज जातले. तेंच्यांनी आमचे 135 ग्राउंडा पैकी एक ग्राउंड जरी आयडेंटिफाय केलो जाल्यार स्टेटीत प्रत्येक म्हणजे एकट्याक फुटबॉल जालो, व्हॉलीबॉल जालो, बास्केटबॉल जालो, कबड्डी जालो, लंगडी जालो अशा पद्दतीचे एक ग्राउंड तेका स्टेट लेवलाचो क्रिएट करपा खातीर आमकां एक फॅसिलिटी क्रिएट जातली. इन लॉंग रन अशा पद्दतीचे आमी गेम्स ज्यो आहा ते त्या ग्राउंडार घेवपाक शकतले. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.